फाटल्याच वर्सा गोंयांत आयिल्ले सुरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन आपले स्वताचे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरू करूंक सोदता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सुमूल प्लांट घालपाक फुडें सरल्यात। सुमूलाचे उंचेल्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट घालूंक म्हूण इंडस्ट्रियल इस्टेटीत जमीन मागल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सुमूलाचे दुधाची मागणी वाडटा। सुमूलाचे दुधाचो खप दिसाक 55,000 लिटरांचेर पावला। मात सुमूल लोकांचे मागणे प्रमाण दूध सप्लाय करूंक उणें पडटा। तांचे कडेन गोंयांत फूल डेव्हलप्ड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ना। सध्या कुणयची इग्लू डेअरी सुमूलाचे दुधाचे पॅकेजिंग करता, मात ताची कॅपॅसिटी फकत दिसाक 45,000 लिटर इतलीच। स्वताचो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट नाशिल्ल्यान सुमूलाक आनीकूय कांय गजालींच्यो अडचणी जातात त्यो अश्यो। फूल टायम वेटरनरी दोतोर नात, गायीचे खाण स्टोर करपाक सुवात ना, दूधकारांक वेळचे वेळार खावड वखदां दिवंक मेळनात। सुमूलाचो स्वताचो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जायत जाल्यार ह्यो अडचणी सुट्टल्यो म्हूण सुमूलाक दिसता। हेच खातीर सुमूलान मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उत्तर गोंयांत स्वताचो प्लांट घालपा विशीं चर्चा केल्या। मुख्यमंत्र्यानूय तांकां तत्वता बावटो दाखयला म्हूण कळटा, मात ते प्लांटात गोंयकारांकूच कामां दिवची हे अटीचेर। सुमूलाचे मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेंत आशिल्ले सुत्रां प्रमाण सुमूलान गोवा डेअरीचो कॅटल फीड प्लांट चलोवंक दिवचो म्हूण मागला। ह्या प्लांटाचो हँडओव्हर घेतले उपरांत गोंयचे दूधकारांक आनी सरकाराच्या फार्मांक बऱ्या दर्जाची खावड दिता म्हूण सुमूलान सरकाराक सांगलां। मात मुख्यमंत्र्यान सुमूलाक गोवा डेअरीचो कॅटल फीड प्लांट चलोवंक दिवपाचेर कांयच उतर दिल्लें ना। आनीक 10 दिसांनी सुमूला बरोबर परत रिव्ह्यू बसका जावपाची आसा। दुसरे वाटेन गोवा डेअरी लॉसांत। गोवा डेअरीच्याच रिपोर्टा प्रमाण तांचे दुधाची मागणी दिसान दीस पडटा। सध्या गोवा डेअरीचे दिसाक सरासरी दूध कितले वता पळयात। एका तेंपार दिसाक 83,000 लिटर वताले, सप्टेंबरात 72,000 लिटरांचेर पावला। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण ऑक्टोबरात हो आंकडो 70,000 लिटरां सकयल पावला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।